फोंडे सुरू आशिल्ल्या हायटेक कप ऑल गोवा सिनियर डिव्हिजन व्हॉलीबॉल लीग सर्तींत वाळपय युनायटेड आनी फ्रेंड्स असोसिएशन म्हाड्डोळ बी पंगडान आपापल्यो मॅची जिखल्यो। वाळपयन फोंडा जिमखानाक जाल्यार फ्रेंड्स असोसिएशनान हौशी बांद स्पोर्ट्स क्लब सांताक्रुजाक मारले। मॅचीक फोंडेचे गोवा विद्या प्रसारक मंडळाचो अध्यक्ष कृष्णा शेट्टी आशिल्लो। For both the dignitaries and the point to Walboy. Point to Fonda Gymkhana. Point to Walboy. 22-14. Point to Walboy United. 19 teams have participated in this league. It is a very tremendous response for the Goa Volleyball Association that after a long time this league was conducted. We had certain issues due to which we could not have held the league earlier. But now we have cleared off the mess within the Goa Volleyball Association. Ever since we have changed some positions and posts, terminated members who are not supposed to be acting and doing things what were required by the GVA. And today we see results. We see results merely because this was what was required in volleyball. And now today I can say very confidently that Goa Volleyball Association is going to have more than 20 tournaments all over Goa. Goa Volleyball Association is going to cover every taluka of Fonda and Goa. चिंचणीच्या माउंट मेरीज एज्युकेशनल संकुलांत दवरिल्ले आंतरशालेय फुटबॉल सर्तींत सारजोराचे आझुमता कॉन्व्हेंट हायस्कूल वस्ताद थारलें। फायनलींत तांणी येजमान माउंट मेरीज हायस्कूलाक 2 गोलांनी मारले। In the meanwhile, flowers. Let's do the tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka. Tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka. Coupons. 50 rupees 2 and 100 rupees 4. And one special thing is that the prize is 5,000 rupees. So you may be the lucky one. So see that you at least have 4 houses for 100 rupees only. आता पळोवया गोंयच्यो कांय सरभोंवतणच्यो खबरो।
मुळे पारोडा ग्रावंडाचे खेळा मंत्री बाबू आजगांवकारान उक्तावण केलें. ह्या वेळार थळावो आमदार क्लेफासियो डायसोय आशिल्लो. आसलें एज ए फाउंडेशन स्टोन आनी आज इनॉग्रेशन स्टोन सो ताणें उद्घाटन केलें. सो सगळ्यांक आमकां ही सभासकी ह्या पाटेकारान आनी तेच भाशेन म्हजें एक रिक्वेस्ट मिनिस्टराक एसएजी स्पोर्ट मिनिस्टर जेन्ना आमकां पंचायत घोरना हांगा आमी एक एक्वायर करून घातलो जागो तोवूय आमचो ड्रॉप जालो. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन तुवें डायरेक्टराक उलोवन आमकां 500 मिटर हांगा दिवंक आमी एक पंचायत घर बांदून सोदतात. तातूंत तूं आमकां आदार करतलो हातूंत दुबावच ना. हांवें फाउंडेशन घातलेलें सावंते परमार तेन्ना स्पोर्ट्स मिनिस्टर म्हणल्या बरें आमी मातशें मुडार काम करताले तेन्ना आनी फुडें व्हरपाक पळयताले. पण लास्ट इलेक्शनाक हांव पडलो आनी ग्रावंडूय उरलो. पण आतां हेजी परती तुमकां बरो आमदार मेळ्ळा तो फुडें व्हरता कामां आनी आमच्या फाटल्यान लागून करून घेता. आज तेंच आज फळ तुमच्या मुखार दीस पडलेले आसा. 5 वर्सां फाटीं उरलें आतांची जी 5 वर्सां तेजी स्पीड फास्ट जावपाक जाय. तेणें सांगलें त्या प्रमाणे पंचायत घर जाय 100% 500 स्क्वेअर मिटर जागो आमी तुमकां दितले. हाजे बद्दल ना. स्पोर्ट्साचो 500 स्क्वेअर मिटर जागो तुमकां दितलो. बरी पंचायत घर बांद तेकाय जाय हांव सपोर्ट करतलो. रायबंदरा रामानुभव वाड्यावेल्या रामाच्या देवळात दालोत्सव जालो. मुरगांव युवा मोर्चा आणि राष्ट्रप्रेमी संघटनेन मामलेदार ऑफिसात स्वामी विवेकानंदांची प्रतिमा प्रदान केली. आयज आमी मुरमुगांव युवा मोर्चा तर्फे तशेंच राष्ट्रप्रेमी ह्या संघटनेतर्फे आयज ह्या मामलेदार ऑफिसाक आमी स्वामी विवेकानंदाची प्रतिमा दिल्ली आसा. खरेखरच खूप आनंद दिसता कारण स्वामी विवेकानंद हे एक प्रेरणादायक व्यक्ती आशिल्ले ज्यांनी संपूर्ण जगान आमच्या भारताची ओळख करून दिली. आणि त्या व्यक्तीन असे अनेक आमच्या आयुष्यात आमकां एक उदाहरणां करून दिले की प्रत्येक व्यक्तीन एक रिस्क घेवन फुडाकार घेवचो. जर जिखलो तर एक उदाहरण जातलें आणि हारलो जाल्यार किंवा कोणा खंयच्या व्यक्तीक जर आपणाक एक गायड दिवपाची आपल्याक एक बरे विचार मांडपा खातीर आपल्या कडेन क्षमता आसतली. ह्या पद्दतीचे त्यांनी बारीकांतले बारीक विचार लोकांपर्यंत पूर्ण जगभर पसरयले. यूथ वर्गान आपल्या म्हणजे समाजकार्याक झोकून दिवचें ना की शिकलो किंवा असे पयशेच मेळोवपाचे. शिकले नंतर फक्त एकच उद्देश म्हणजे पैसे मेळोवपाचे किंवा अशें कांय आसतना समाजकार्याक झोकून दिवन देशाची उदरगत करची हें ताचें स्वप्न आशिल्लें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्याने बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.